आणि वॅक्सिन तयार झाल्या उपरांत तुम्ही जाणात अख्ख्या हिंदुस्थानात कशी रीतीची अफवा झाली ती. काही लोक म्हणपा लागले की हे बीजेपीचे वॅक्सिन, काही ओपोजिशनचे म्हणपा लागले हे वॅक्सिन घेतल्यावर मोडताले लोक. अशी तरेची अफवा बारीक बारीक लोकां भितर घातली. लोक भिवपा लागले. लोक वॅक्सिन घेवपाक फुडें येयनात जाले अशे रितीची परिस्थिती जाली. पण वॅक्सिन आयल्या उपरांत काही लोक म्हणपा लागले प्रायम मिनिस्टरान पयलीं घेवचें वॅक्सिन म्हणून, डावट येता म्हणून. पण आमच्या प्रायम मिनिस्टरान तें करूना. म्हाज्या असलो मनीस सुद्दां हांव म्हणटालो म्हाका वॅक्सिन केन्ना मेळटलें काय म्हणून, पण म्हाका दिवना वॅक्सिन. वॅक्सिन दिली कोणाक? हे फ्रंट लायन आहात तांकां. प्रायम मिनिस्टर सुद्दां कुशीन रावलो, पयलो ह्या लोकांचो जीव वाचया. हे करपी महान व्यक्ती म्हणतो आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी. देशा भितर एक मेसेज धाडली, पयलो तो स्वीपर सक्सेस जावचो, मागीर आमी. हर एक डॉक्टरांक जे फ्रंट लायन जितले वर्कर आहात तांकां सगळ्यांक पयलीं वॅक्सिन दिवन ताणें तंदुरुस्त दवरले. जो पेशंट येतलो ते ट्रिटमेंट करपाक तांकां जाता तितली फॅसिलिटी मेळची म्हणून. हे काम करपी आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर. ऑपोजिशन जेन्ना ग्रीन झोन भितर आमी दवरलें गोवा, आमचे चीफ मिनिस्टर ह्या दिगंबरान सुद्दां ओपोज केलो भरपूर की एग्जाम घेवचीच न्ही म्हणून, पण घेवन दाखयली, तांकां सक्सेसफूल करून दाखयली. जेन्ना अफवा अख्ख्या हिंदुस्थानान जाली, या गोंयांत जाली, केन्ना दिगंबरान तोंड उगडलें की हे तुमी सांगतात ते बरोबर न्ही, वॅक्सिन घेवपाक जाय. भिवयले लोकांक कोणाक? मागीर वॅक्सिन सुरवात जाली. लोकांक भायर सुद्दां आमच्या बीजेपी पार्टी पक्षान काडपाक पडले लोकांक भायर. गव्हर्नमेंटान अनाउन्स केलेंच, पण आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांकडे धांवले की वॅक्सिन ही खरी सक्सेसफूल आहा आणि ती घेतल्यार लोक वाचूंक शकता. लोकांक भायर काडपाक, पण लोकांचो भंय काडटलो कोण? भंय काडप हे ऑपोजिशन. पण हेंच्यांनी तें काम केलें, तोंड हा म्हणून उलयतात, काय अर्थ ना. आज तुम्ही जाणात तरी पासून लोक भायर सरलो, वॅक्सिन घेतली. आणि तुम्ही जाणात हेच्या खातीर वॅक्सिन कितले खराब जाले, नाशाडी कितली जाली, ही कित्या खातीर जाली, कोणी केली, हेच समज ऑपोजिशनान बी सगळ्यांनी एकठांय जावन तेन्नाच समज आवाज उठयलो वॅक्सिन घेवपाक जाय, कंपल्सरी घेवपाक जाय. आतां जागे जाले, आतां उलयतात तोंड हा म्हणून. आज खंय पावतालें गोंय? तुम्ही जाणात आज वॅक्सिन घेऊन दुसरी लाट आयली, ही जबरदस्त लाट आयली. हेच्या भितरय तितलो म्हाका दिसता तयारी नसलेली. ऑक्सिजन हें जालें काबार, आनी कितें जालें, ही हांगाच न्ही अख्ख्या देशान लाट आयली. तेच्या भितरल्यान सुद्दां डॉक्टर सावंत आमचे भरपूर काम केलें. ही लाटाक जाता तितलो विरोध करपाक आनी आमच्या लोकांक वाचोवपाक. त्या लोकांनी 2 वॅक्सिन घेतल्यात, ते साल्वार जाले. तांकां कोण तेच्या भितरलो एक्सपायर्ड जावना. काही तेका सिस्टम जाली, पण तो साल्वार जालो. आणि ज्या लोकांनी घेवना ते लोक आमकां सोडून गेले. हे कोण केलें आणि हे कित्याक जालें? हेचेर ह्या दिगंबरान विचार करचो पयलो, मागीर फुडलें उलयचें. आज जागृती जाल्ली आहा. आज गांवांत सुद्दां जागृती जाल्या की वॅक्सिन घेवपाक जाय. आणि वॅक्सिन घेतल्यार आमचो जीव आमी सांबाळूंक शकतात. ही मोहीम बीजेपी गव्हर्नमेंट, बीजेपी कार्यकर्ते आणि आता सगळे कार्यकर्ते एकठांय जाल्ले. आता लोकांक जाय वॅक्सिन. पण जी वॅक्सिना खातीर जे लोकांचो जीव गेलो हेचो जबाबदार कोण? जी वॅक्सिन खराब जाली हेचो जबाबदार कोण? आज दुसरी लाट भितर आमकां खूब त्रास जालो, पण तिसरी लाटेक आमचो प्रमोद सावंत तयार जाल्लो आहा.
आता प्रॉब्लेम जावपाना चडांत चड सगळी आपली तयारी करून रेडी असत, पण आज लोकांची जागृती जाई. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांकडे जागे जायात, कारण ह्या महामारीक समज आमी विरोध करतले जाल्यार ही वॅक्सिन घेवपाची गरज आसा.